दुबईत ग्लोबल पीस पुरस्कार दिवन भोवमान जाल्ल्या स्वामी ब्रह्मेशानंद आणि गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक शांती आणि एकचारान जगतात तांकाचो भोवमान म्हूण स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी मंगळारा गोंयांत पावले उपरांत सांगलें। दुबयची युनिव्हर्सल पीस कावन्सिल हे संस्थेन 21 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय शांतताय दिसा स्वामी ब्रह्मेशानंद हांचो शांती पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। बिरेस्तारा हो पुरस्कार घेवन स्वामी ब्रह्मेशानंदाक गोंयांत परतलो तेन्ना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी विमानतळार स्वामीक येवकार दिलो। ह्या वेळार मडगांवचे भाजपा फुडारी दिगंबर कामत, वास्कोचे आमदार ताजी साळकार आणि आमदार संकल्प आमोणकार हांणी स्वामी ब्रह्मेशानंद हांकां येवकार दिवन तांच्या वावराची तोखणाय केली। मजगती संवसारात शांतताय स्थापन करपा खातीर भारताची संस्कृताय संवसारभर पातळावपाची गरज आसा म्हूण स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी सांगलें। इंटरनॅशनल पीस डेच्या दिसा ग्लोबल पीस अवॉर्ड हो आमच्या ह्या गोंयाक मेळ्ळो आसा। म्हाका आनंद दिसता की आमची ही गोंयची भूमी सगळी कडेन तुमी पळयता आसतले की सगळ्या धर्मांतले लोक आमी बऱ्यापैकी ह्या गोंयाचे जे एक्झिस्टन्स आहा ते मेनटेन करता आणि आयज जे कार्य आमचे चल्लेले आसा ते कार्य देश विदेशात एक्सेप्ट करतात आणि त्याच खातीर ह्या संस्थेन हो पीस अवॉर्ड जो आसा तो दिला। आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळी कडेन बऱ्याच ठिकाणी ही जी अशी जी युद्ध सदृश अशा ज्यो गोष्टी घडटात थंय खऱ्या अर्थाने आमी सगळ्यांनी आमचो हो कल्चर जो भारताचो आसा तो पावोवपाची गरज आसा। बऱ्यापैकी आमी जर सगळ्या पीस लवर लोकांनी जर ह्यो गोष्टी जर समजा सगळी कडेन पावयल्यो जाल्यार सगळे एक एकट्यान जर समजा प्रयत्न केले तरी सुद्धा जगार आणि आमच्या आजूबाजू शांती निर्माण जावं शकता। पहिले पद्मश्री आणि आज खंय तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर तांकां ग्लोबल पीस अवॉर्ड पळय दुबय मेळ्ळा। आज ते आमचे मदीं आयले खरीच अभिमानाची गोष्ट आसा, कित्याक पयलीं तांचें कार्य जें आशिल्लें तें आमी सगळे गोंयांत जाणा आशिल्ले। पद्मश्री मेळटकूच राष्ट्रीय पातळीचेर पसून तांचे कामाची दखल घेतली गेली आणि आज खंय तरी तांचें काम पळोवन आज आंतरराष्ट्रीय समुदाय जो आसा तांणी पसून तांकां रिकॉग्नायज केलें आणि तांकां इंटरनॅशनल पीस अवॉर्ड दिलो। त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करतां। हांव ह्या तपोभुमी कडेन आमचे पयलींचे स्वामी आशिल्ले ब्रह्मानंद स्वामी तेन्नाच्यान हांव तांच्या थंय तपोभुमीचेर वचपी म्हणजे तांचे कडेन लागींचे संबंध। आतां ब्रह्मेशानंद स्वामीचे कडेनय म्हजे लागींचे संबंध आनी ताका लागून हांव तांचें सगळें कार्य लागींच्यान पळयलां। म्हणजे महिला पंडीत हे पयले खेपेक ताणें लोकांक दाखोवन दिलें। म्हणजे वडाची पुनव करता थंय बायलो हें करतात, पंडिताचें काम करतात। हे रेअर केस पूण ताणें सक्सेसफूल करून दाखयलें। भुरग्यांक कितलेशे भुरग्यांक दिक्षा दिल्या। म्हणजे अशें वेगळे वेगळे तरेचें काम समाजा भितर ते करतात आणि तांचें अभिनंदन करता।